आम्ही देवळां घरादारां मायनिंग लिजान घातला अशें कोणी तरी चुकीचें विधान केलां अशें मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट हांचें म्हणणें। शिरगांव सयत मुळगांवची देवळां घरादारां मायनिंग लिजान पयलीं सावन आशिल्ली, कोणेच फटीची वावडी पसरची न्हय। सरकार शिरगांवा सयत देवळां घरादारां मायनिंग लिजांतल्यान बेगोबेग भायर काडटले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। आमच्या सरकारान एक निर्णय घेतलो फाटल्या दिसांनी, त्या हो विशय हांवें गेल्या असेंब्लीन मांडलेलो आनी स्पेशली मय मतदारसंघातले जे भाग आसा तितून चडान चड भाग येता तो शिरगांवांत लयराई टेम्पल आनी सगळी जी लोक वस्ती आहा जी लिजान घातली। काल कोणी तरी एक स्टेटमेंट केलें की ते आमी लिजान घातला म्हणून, ते लिजान घालूंक ना, हे लीज पयलीं पासून आसा। जेन्ना लीज स्टार्ट जाल्लें सुरवातीक आफ्टर इंडिपेंडन्स तेन्ना पासून हे सगळी लीज एरिया डिमार्क जाल्ली आनी ह्या सरकारान कितें केलें, आमच्या सरकारान ती लीज ऑलरेडी ट्रान्सफर जशें आसा तशें ट्रान्सफर केलें। भितून देवळां खंयचीं आसा घरां खंयचीं आसा हें पळयलें ना। आमी जेन्ना हो विशय मांडलो विधानसभेत तेन्ना त्या विशयाचेर चर्चा सुरू जाली आनी हे वगळोवपाक लागून विशय आतां सरकारान सुरू केल्लो आसा। ही सगळीं घरां जीं आसा न्हय ते लिजा भायर काडटले। कोणी तरी काल रॉंग प्रेडिक्शन एक केल्लें की सरकारान म्हणजे मान्य मुख्यमंत्र्यान लीज होल्डरांक इन्स्ट्रक्शन दिला म्हणून, तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक सरकार शकना। सरकार आपल्या डिपार्टमेंटाक दितलो, सरकार मायन्स डिपार्टमेंटाक सांगतलो ती ही वळून भायर काडा पडटा, ते लीज ओनरांक दिवपाचें ना न्हू। ती स्पेसिफायड एरिया म्हणटा, स्पेसिफायड एरिया जी आसा देवळां आसा आनी पब्लीक प्लेसी आहा किंवा घरां आसा ही काडून भायर काडपाची लिजांसून अशें आमी रिक्वेस्ट केल्लें आनी ऑनरेबल सीएमान तेन्ना आमकां एश्युअर केल्लें की ही सगळी भायर एसेंब्लीन हांवें तो विशय मांडून। तशेंच आमच्या मतदारसंघांत जशें आहा तशेंच बिचोलेय आसा, म्हणजे देवी केळबायचें देवूळ आहा हें मुळगांव पडटा, हें बिचोले मतदारसंघांत ती सुद्दां आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी यांच्यांनी तडून धरलेलो विशय की ही सगळी देवळां काडपाक जाय। हो विशय आमचे सरकार म्हाका खात्री आसा आनी शुअर दॅट दीस वील बी डन।